सरकारान गोय कोंकणी अकादमीचेर बेगीतल्या बेगीन अध्यक्षाची नेमणूक करची अशें काँग्रेसीन मागला। फुडल्या 15 दिसां भितर अध्यक्षाची नेमणूक जायना जाल्यार संबंधिताक घेराव घालतले अशी शिटकावणी विरोधी पक्षान दिल्या। गोय कोंकणी अकादमीचेर 2 वर्सां सावन अध्यक्ष नेमूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पंजीकरान सरकाराचेर खर टिका केल्या। सरकाराक अध्यक्ष मेळना काय कितें काय तांकां भास आनी साहित्याचे कांयच पडिल्ले ना अशे प्रस्नय ताणें विचारल्यात। कोंकणी भास मुखार व्हरपाक अकादमीचेर अध्यक्ष आसप गरजेचें आसा, पूण सरकाराक मात हाचे कांयच पडिल्ले ना असोय आरोप ताणें केलो। आयकात तो कितें म्हणटा ते। आता आमकां प्रश्न पडटा की सरकाराक अध्यक्ष मेळना काय सरकाराक भाषा आनी साहित्याचे कांयच पडलेले ना। केंद्रीय साहित्य अकादमीचो गोंयचो निमंत्रक डॉक्टर भूषण भावे जावन आसा आनी ताची जबाबदारी आसली, ताचें कर्तव्य आसलें की ताणें सरकाराचेर दबाव घालपाक जाय आसलो की गोंय कोंकणी अकादमीक अध्यक्ष दिवचो आनी साबार कार्यावळी चालीक लावच्यो। 15 दीस दिता तांकां, ना जाल्यार आमी एक्ट जातले, तांकां घेराव घालतले आमी। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।